Vedanta Sesa Goa Ayanor, proudly serving people, community, and country. Vedanta Sesa Goa Ayanor presents Rosto Rahagir Suraksha. नमस्कार. स्वागत तुमचे सगळ्यांचे या खाशेल्या कार्यावळीन जेचे नाव जावन आसा वेदांता सेजा गोवा आयनोर प्रेझेंट्स रस्तो राहगीर सुरक्षा. खरें तर मनशाच्या उत्पत्ती पासून प्रवास हो सुरू जाता. जसो जसो फुडें सरलो मनीस फुडें सरलो ताणें जानवरांचो वापर करपाक शिकलो. फुडें वचून गाडी घोडे मशिनां इंजिनां तयार जालीं. तसो तसो रस्त्याची रुंदाई वाडपाक लागली. फुडें जशी जनसंख्या वाडली तशे रस्त्याचेर अपघात आनी बाकीचे दुश्कर्म जावपाक लागली. आनी ह्याच अपघातांक खंय तरी आळो घालपा खातीर मनशान तयार केले नियम कायदे. पण मूळ प्रश्न असो की आमी ह्या कायद्यांचे कितके अवलंबन करता, ताजेर कितको विचार करता. हेचे डिबेट करपा खातीर हो एक खाशेलो कार्यक्रम. आनी आमचे आयज जे मानेस्त आमकां लाभलेले आसा ते जावन आसा पयले सुवातेर बाब विनायक नानुस्कर जे ऑल गोवा टॅक्सी ओनर्स असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी आसात. दुसरे सुवातेर बाब रोलंड मार्टिन्स कोऑर्डिनेटर गोवा कॅन. तिसरे सुवातेर बाब सुरेश ठाकूर प्रेसिडेंट गोवा मोटरसायकल टॅक्सी असोसिएशन्स. मुळान आमचो आयज जो डिबेट आसतलो तो इट वील बी ओनली फोकस्ड ऑन सेफ्टी, रोड सेफ्टी. आता आम्ही खूप वर्ष झाली गोयची सुधारका जाता उदरकाय जाता गोयची. आणि ॲट द मोमेंट आम्ही 15 लाख गोंयकार आणि जवळजवळ 13 लाख व्हेकल्स हो कम्पेअर टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया हो एकदम सुबेस आंकडो आहा. जसं की 5 मनशांक 4 व्हेकल्स असं एक जाल्लो आहा. पूण रस्ते खंय उरले आमचे. रस्त्याची सायज तीच उरल्या. ऑटोमॅटिकली बर्डन हे जातलेच. जेन्ना विकेंड जाता तेन्ना लोक आता गाडयो घेवन हांगा येता टुरिजम स्पॉट आनी आमी गाडयो भाड्याक दिता, आमी रस्त्यार येता, मोटरसायकली आहा. ऑटोमॅटिकली जो रस्तो जो कॅपेसिटी आहा समज हेचेर 1000 गाडयो चलपाची. वन सडन इथे मे बी 5000 गाडयो येता. जॅम जाता. रस्तो जॅम जावन सगळ्यांकूच त्रास, आमच्या उदरगतीकूय त्रास, कोण झडटलो थंय त्रास, कोण एम्ब्युलन्सीक त्रास आनी तुमकां सांगपाचें ना. मेनली रस्ते खंय तरी रुंद जावपाची गरज आसा. सर हो विशय म्हाका दिसता तरेतरेच्या एंगलांसून आमी पळोवंक शकता. आनी म्हत्वाचो विशय हा की जेन्ना आमी टुरिजम गोंयान एक इम्पॉर्टंट वेव्हार की इंडस्ट्री म्हणून पळयतात, टुरिजम इंडस्ट्रीन ह्या रोड सेफ्टी विशयाचेर की रोड ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचेर लक्ष घालपाक जाय. आज आमी पळयतात की हो जो विशय आसा चड करून ट्रॅफिक पुलीस आनी आरटीओक आमी अशे इनचार्ज रिस्पॉन्सिबल म्हणटा. पूण म्हाका दिसता जो डिपार्टमेंट वेलकम टू गोवा 365 डेज ऑफ द इयर म्हणटा, ह्या डिपार्टमेंटान कित तरी बॉल्सान हात घालून पयशे काडपाक जाय रोड सेफ्टी खातीर, रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट खातीर. जावं आमचे ट्रॅफिक लायट्स की आमकां खंय तरी एक बॅरिकेड्स घालपाक जाय, कितें जावं. तुमी पळयत आज पळयत जाल्यार टुरिजम एक इम्पॉर्टंट इंडस्ट्री आसा, पण टुरिजम आनी रोड सेफ्टी हेजेर लिंकूच ना. तर म्हाका तरी दिसता टायम येयल्लो आसा की सेफ रोड्स फॉर द टुरिस्ट आसपाक जाय, बरें ट्रॅफिक मुवमेंट जातले. तर टुरिजम डिपार्टमेंट आज थोडे तरी पयशे जे येता एज अ रेवन्यू खर्च जावपाक जाय. सर सांगपाचें म्हणजे आतां रोड सेफ्टी जो वर्साक 2 फावटी आमच्या गोंयांत जाता, एक सेंट्रल गव्हर्मेंटा थ्रू आनी एक स्टेट गव्हर्मेंटा थ्रू. बरी जागृताय जाता. आतां सुरवाती जेव्हा स्टार्ट सुरवातीक जाली तेन्ना हांवें अशीच एक हें दिल्ली की स्कुलांसून कॉलेजीनसून जागृताय जावपाक जाय भुरग्यां भितर. आनी भुरग्यांक जेन्ना ल्हानपणाच्यान जेन्ना ट्राफीक रुल्स आनी अपघात जावंक जायना म्हणून जी कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय, काळजी घेवपाक जाय, ती आमी सकयलसून जर वयर येयत जाल्यार ती ओके जाता. आयज कितें जाता एक्सिडेंट जाता, हेका कारणां वेगवेगळीं जाता. सरान सांगलां तशे भशेन
एका सरकाराक आमी पुलिसाक आनी RTOक आमी ब्लेम करतलेच की आमचो रायट हें करपाक, पूण त्याच बरोबर आमी जे पब्लीक आहा, जे वाहन चालक आसा आनी दुसरे चलून वचपी लोक आसा तेंच्यांनी जे आहा पळय ते आपले कायदो जे आहा ते पाळणूक करपाक जाय. आनी त्याच बरोबर आतां रोड झेब्रा क्रॉसींग आसता आनी खंय खंय आसता, पूण खंय तरी आसा, बाकी चडशे दिसात आसले दिसना. एक जाता. दुसरें म्हणजे कितें जाता, आमी फक्त दुसऱ्यान म्हाज्या फाटल्यान रावपाक जाय, म्हाज्या फुडें वचूंक जायना. ह्यो रेसी ज्यो मारता पळय ह्यो रेसी कमी जावपाक जाय. पयलीं कितें आसलें आमच्या जेन्ना आमी जवळ जवळ 77-78 टायमार अश्यो गाडयो नासल्यो, कमी खूब प्रमाणान कमी आसले. जेन्ना हांव स्वता भाडे मारपाक स्टार्ट केलें 1978 तेन्ना जो 18 जून रोड आहा जुंदावजाचो, त्या वेळार आमी सांजच्या वेळार स्कुटरी मेजताले. म्हणजे 15-15, 20-20 मिनटान एक स्कूटर पासार जायना जाय, टू वे आसलो तो. पूण आयज ती परिस्थिती उरूंक ना. आयज कित्याक आयज लोकसंख्या वाडल्या, पब्लीक हे वाडल्या, ट्युरिस्ट वाडला आनी जेणे करून रोड आतां आमी नमस्कार म्हटलें रोड आमचे वाडल्या ना न्हू, रोड वाडल्या, खंय खंय रोड वाडल्या पळय थंय आमी कितें करता, रोड एकदम बरें जाल्ले आसा आनी फक्त आमकां बेगीन वचूंक जाय म्हणून तो भितर वचून भायल्यान कशें मेळटा झिगझाग कशें हें मारता. आनी ते एक मोटरसायकल जो आसता पळय तेजे चुकीक लागून व्हडल्या व्हडल्या गाडयांक सुद्दां एक्सिडेंट जाता आनी जेणे करून जिवीत हानी जाता. ही जर कमी करतलो जाल्यार प्रत्येकान स्पिडाचेर कंट्रोल दवरपाक जाय. आपलो मायंड जो आहा पळय तो मायंड कूल दवरपाक जाय. आपूण आतां हांगासून सुटला घरा पावोंक जाय किंवा घरासून सुटला जाल्यार ऑफिसान पावपाक जाय, पूण टायमार पावपाक जाय. जर 5 मिनटां जर भायर बेगीन सरात आनी सुजान गाडी चलयत जाल्यार एक्सिडेंट खूब प्रमाणान कमी जावपाक आमी हेल्प करूंक शकता. बरोबर. आमी पयलो मुद्दो घेवया. आमी जेन्ना आतां सेफ्टी बद्दल उलयतात जाल्यार आमी सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करतात, जाल्यार सेफ्टी वीक आमी एक वीक पुरतो मर्यादीत दवरला. विल दॅट सर्व द पर्पज? सी सेफ्टी वीक एक्चुअली पयलीं जेन्ना आमी प्रपोज केलो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक की जो नॅशनल रोड सेफ्टी वीक जातालो तो जानेवारीच्या म्हयन्यान जातलो आनी 1 तारखेक स्टार्ट जातालो. तूं गोंयान क्रिसमस स्कूल हॉलिडे अशें जातालें आनी एक्चुअली पार्टिसिपेशन सामको कमी जातालो आनी इट वॉज मोर डिपार्टमेंट ड्रिवन. आमकां जाय की लोकांची इनवॉल्वमेंट जावपाक जाय आनी तितलो लोकल फ्लेवर जावचो म्हणून आमी सजेस्ट केलें की ऑगस्ट सप्टेंबरान स्टेट रोड सेफ्टी दीस आनी लोकल एक आमी स्लोगन घेवया लोकल. सो तें एग्री जालें, पास जालें आनी जालें. आतां 4-5 वर्सां आमी पळयता बरो एक रिस्पॉन्स जाल्लो. एक कदंबाचो एक रोड सेफ्टी बस जावं ओल्ड बस आहा तेका ट्रेनिंग, पूण फिल्म दाखोवप हें तें जालें. आतां म्हाका दिसता आमी हेजेर रिव्यू करपाक जाय कशें जालें. 4-5 वर्सां जालीं. कित्याक हो जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम जो आसा इट इज नॉट ओन्ली इन गोवा. एक्चुअली ह्या इम्पॉर्टंट टायम आसा कित्याक युनायटेड नेशन्सान इंटरनॅशनल लेवलाचेर ग्लोबल डेकेड म्हणजे कितें 10 वर्सांचो प्रोग्राम घेतले 2011 to 2020 आनी ते कितें म्हणटात की जे डेव्हलपिंग कंट्रीजान जे एक्सिडंट वाडटा कित्याक खुबशे आमचे चलोवपी आसा तितली लिटरसी ना, तितली नॉलेज ना तांकां, तर ते प्रोग्राम्स करून नॉलेज दिवप हें वाडोवपाक. पूण म्हाका दिसता आतां गरजेचें आहा की स्थानीक लेवलाचेर तो रोड सेफ्टी प्रोग्राम व्हरपाक जाय. मेन शहरान आमी करता पूण हे आतां प्रत्येक विलेजीन प्रत्येक पंचायतीन म्हजें आसलें की वीकूच करून कितें हेजो उपयोग ना, फायदो जायना. आमी म्हणना वीकूच कर, पूण कितें आसा वीक एक संदी कशी ते वीक जाले उपरांत सुरवात ताजे फुडें चालू दवरपाक जागृत लोकल लेवलान लोकल लेवल की टॅक्सी ओनर्स एसोसिएशन, मोटरसायकल पायलट्स एसोसिएशन, ऑटो रिक्षा हे घेवन एवरी मंथ कितें 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 जाता प्रत्येक पंचायत अशें ऑल इयर रावंड प्रोग्राम जातलो. सो आमी कितें म्हणटा हे 2 रोड सेफ्टी वीक एक स्टार्टर कशें आनी ते स्टार्ट जाले उपरांत स्टॉप जावपाक जाय. लोकल लेवलाचेर ते कॅरी ऑन जावपाक जाय. तुमचें कितें म्हणणें सर? म्हणटा खरें पण तुमचें एसोसिएशन अशें कितें हें घेता? हांव कितें म्हणटा की जे RTO डिपार्टमेंट आहा रिगार्डींग आमचे जे ट्रान्सपोर्टाक कोण आहा ते इतली हॉटेलां आहा, इतली टॅक्सी स्टँड्स आहा, इतले ग्रुप्स आसा. हांव म्हणटा तेंचो एक कोण तरी एक मनीस तेंचो एक मे बी ही शूड बी अपॉयंटेड. बाबा ह्या स्टँडार वचून एक तांकां एक अर्द्या वर तांणी सांगचें की रोड सेफ्टी आमी करया रे, अशें अशें जाता, अमकें थंय अमकें जालां अशें सांगपाचें. आमकां कितें आहा आमी बारीक लोक अशें व्हडल्या कोणी अशें कोणी ऑफिसर येयलो आनी तेंच्यांनी आमकां बरी गोश्ट सांगली वी वील ओबे दे. खंय तर अशें भायर येवन ही जागृताय करा. अशें नको एकूच वीक केल्या उपरांत आनी तुमकां सांगता एकूच वीक करतात हे हांगर रावतात सगल्यांक दाखयता सीट बेल्ट घाल म्हणटा सगळें करता. त्याच्या 5 मिनटां फुडें कोण पळयता ते मॉनिटर रस्त्यार गोरवां बसल्या. बरोबर. हांवें हेच्या पयलीं हो पॉयंट काडलेलो की तुम्ही 15 गाडयो सोडटात धरपाक
तालाव दिवपाक तेतुरली एक गाडी सोडा जे रस्त्यार पळय गोरवां रावले बसल्यान तांकां उठोवपाक व्हडलो हे problem तो हे जाला. कितें तरी करात गोरवांचो जो न्हय problem हे जाला, करप all over ना गोवा हांगा सगळ्याक. सिग्नल तोडटा ताका कोण धरना तेणी हेल्मेट घालून ताका तालाव दिवपाचो हेचेर व्हड चालल्या हे खंय तरी बंद जावंक जाय आनी आमकां मागीर कितें दिसता की हांकां पडोंक ना हे फक्त रावले तालाव बरोवपाक हे खंय तरी मायंड सेट चेंज जावंक जाय आमी आतां हे रोड सेफ्टी हो वीक जाता पूण आमचे गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर असोसिएशन जे आहा पळय आमी ऑल ओव्हर जितले आमचे ऑल ओव्हर गोवा आमचे जी ब्लॉक कमिटी आहा ते ब्लॉक कमिटीचे आमकां मंथ जावं 1.5 म्हयन्यान 2 आमची एक मिटींग आसता आनी ते मिटींगेन आमी प्रत्येकाक हीच जाणीव दिल्ली आसता पायलटाक तुमी केन्ना आयकला पायलटा कडेन एक्सिडेंट जाला केन्ना आयकला सांगा व्हेरी रेअर. ते कारण कितें आमी तेजे भितर एक जागृताय हाडटा प्रत्येक म्हणजे आमी हे स्लो मोटरसायकल कॉम्पिटिशन अरेंज करता कारण कितें तर पायलटान स्वता पयलें आपलें मायंड आहा तें कूल दवरपाक जाय कंट्रोल करपाक जाय बॅलन्स करपाक जाय आनी गाडी चलयतना जितले गाडी आतां मोटरसायकल 2 व्हिलर्स ती पूण तिची जी सगळी मेंटेनन्स जी आहा पळय ती इम्पॉर्टंट पयली आनी ती गाडी चलयता आसतना तूं सारको केअरफूल जाय तूं रावतलो जाल्यार तुका एक्सिडेंट जायना अशी जी जागृताय आहा पळय सगळ्यांनी करपाक जाय आपापल्या ग्रुपांनी करपाक जाय हांव म्हणटा तशें आमी मोटरसायकल पायलट जे आहा पळय आमी आमच्या हाका सेफ करून दवरल्या तशें रिक्षाकांनी करपाक जाय टॅक्सीकांनी करपाक जाय थोडे कितें जाला फक्त आतां असोसिएशन म्हण करतात असोसिएशन काही करतात काही कारणां आसतात वेगवेगळी कारणां त्या स्टँडाची कारणां त्या गांवाची कारणां म्हणून करतात आनी फक्त खंय फक्त डिमांड करपाकूच ते आसची न्हू डिमांड करता करता जर बाकी आनी जर कितें अवेरनेस जर करतले समाजाक लागून भितर आमी आमचे भितर सामावून घेतले जाल्यार अशी ओपन तेंचें सुद्दां करपाक जाय असोसिएशन सुद्दां तें काम करपाक जाय फक्त RTO किंवा पुलीस म्हटले आनी हे कमी जातले म्हणत जाल्यार नागर बाब तुम्ही म्हटलं की तुम्ही असोसिएशनाक सांगता आणि खुबशे कमी तुमचे एक्सिडेंट कोणाक जायना असं म्हाका खूब बरें दिसलें सेम थिंग जेन्ना ITOन एक आंकडो जाहीर केला टॅक्सी बद्दल की 20,297 to 20,297 टॅक्सीज परमिट आर गिवन इन गोवा तुम्ही एक ग्राउंड सर्वे करात जे खंयचे साई सर्वीस किंवा चौगुलेन खंयसर आमी गाडी घालता पळयात तुमी टॅक्सी थंय आहा जाल्यार रिपेराक दवरल्या जाल्यार एक्सिडंट जाला जाल्यार आमी अवेरनेस करता आनी टॅक्सीवालो कितें चिंतता की हे म्हाजें पोट हे हांवें सांबाळून चलयलें तर म्हाज्या बायल्या भुरग्यांचें हांव पोट भरूंक शकतलो हे अवेरनेस तांकां आहा आमी मिटिंगेन सांगता आमी हेच्या पयलीं 3 वर्सां पयलीं हे करताले वयल्यान दिल्लीसून पासून माझ्या CII ते येयल्ले आनी तेंच्यांनी आमची मिटींग घेतली आनी खुबशे आमी अशें बारीक बारीक हें करता की आमकां पोट बाबा हेचेर आमचें पोट चलता हें आमी सांगलेलें आहा सर कळ्ळें तुका हांव म्हणटा कितें न्हू तुमी हांव म्हणटा जेन्ना लायसन्सिंग ऑथॉरिटी जेन्ना लायसन दिता तेन्ना म्हणटा कितें तरी तांकां एक पिक्चर दाखयात एक तेंचो एक वरभर तांकां बाबा तुमी एवरी थर्सडे हे लायसन आमी इश्यू करतली तेन्ना हो बॅच आहा तेन्ना हे हितून आमी येवचे तुमी आनी एक वर तुमी हे सगळे तुमी पळोवचे कितें तरी अवेरनेस पयलीं दाखयात हें कांयच जायना आनी मागीर म्हणटा की आमी हायटॅक आमी ऑनलायन करता आमी हें करता पूण हो ग्रावंड लेवलाक पळय कितें करूंक जाय ते कांयच गव्हर्नमेंट करना म्हणत ना हांव पूण खंय तरी गव्हर्नमेंट कितें सगळेंच पळयतलो आसना पण गव्हर्नमेंट करिना बरोबर आपण थंय जर आमी कितें करू शकता NGOs वी आर डुईंग आमचे ठाकुरान सांगला त्या बाबतीन आमचे पर्सनल लेवलाचेर जर आमी इनिशिएटिव्ह घेवपाक हांगा इम्पॉर्टंट विशय येता की आमी एक अलायन्स करून फुडें वचपाक जाय कितें आसा मायनिंग ट्रक चलोवपी आसा ऑटो रिक्षा मोटरसायकल सगळें आनी पेडेस्ट्रियन आमी आतां जेन्ना प्रोग्राम करता आमी सदां पेडेस्ट्रियन चलपी आहा ताका सांगता अरे बाबा तूं रायट सायडीन चलपाक जाय तूं लेफ्ट सायडीन चलता जाल्यार तो टॅक्सीकार की मोटरसायकल पायलट अदमास करून तो चलयता तूं केन्ना भायर सोदतलो आनी आमी पळयत जाल्यार आतां खुबशे आमी स्कुलान जेन्ना प्रोग्राम करता कंज्युमर क्लबा तर्फे आमी पळयता की आवय बापायन तांकां सांगूं ना रायट सायडीन चलपाक जाय टिचरूय सांगूं ना सो हेचेर इम्पॉर्टंट कॅम्पेन जावपाक जाय कित्याक इवन झिब्रा क्रॉसिंग जर केलें चलपी आहा तो झिब्रा क्रॉसिंगाचेर चलपाक जाय क्रॉस जावपाक जाय आनी ताका लागून आमी आउटसायड कॉलेज चड करून आतां आमी हो एक प्रोग्राम घेतले नुवें मेन जे कार्मेल कॉलेज जे पळयतात 400-500 स्टुडंट थंय क्रॉस जाता कसो तो झिब्रा क्रॉसिंग वापरचो कळ्ळें न्हू एका कॉरिडॉर करून सगळीं स्टुडंट जर भायर येयले कोणाक प्रॉब्लेम जायना पूण हें काम रेग्युलर जावपाक जाय ताका लागून आमी स्ट्रेस करता की रोड सेफ्टी पेट्रोल हो जो ट्रॅफिक पुलिसाचो स्कीम आहा त्या प्रोग्रामाच्या अंडर एवरी स्कूल हायर सेकंडरी कॉलेजीन एक फाटो म्हणजे ब्रांच उगडपाक जाय दुसरें ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणजे गांवचो बाबा रिटायर्ड जावं ताका मातसो टायम आहा तेणें हेल्प करपाक जाय बाबा ट्रेनींग दिवप लेक्चर दिवप आमी एक नवो कॉन्सेप्ट पळयला रेंट अ कार रेंट अ टॅक्सी बायक हाजे भितर आमी खूब आयको म्हणजे एक्सिडेंट असले गोश्टी खूब आयकूंक येतात ह्या दिसांनी सर तेज्या खातीर
तुमचे कितें म्हणणें आता तुम्ही पळयल्यात जाल्यार हे जे चलोवंक येतात हे मोटरसायकली घेतात तेणी घरान केन्ना चलोवंकूच ना. तेच्या कडेन दिल्ली मोटरबायक नात, तिने हातूच लागना. तेका सायकल येताली, तेका एक्टिवा घेतली कळटा की एक्सिलेटर दिल्यार ती धांवता. हो तो हांगर एक वॉल्ट मारता, बायलेक घेता आनी तो चल्लो भोंवपाक. बाकी तेका एक्सपिरियन्स कांयच ना त्या बद्दल. पण ते लायसन्स बी प्रोड्यूस करता लायसन आसा तेच्या कडेन, पण तेच्या कडेन ती गाडी आहा तेच्या कडेन, तेणी कितले एक्सपिरियन्स अशें कांयच ना तेच्या कडेन. परत तो कितें करता, तो घेता मोटरबायक, ती घेता फुडें वचोन तो कितें करता, तेची मिसेस ती गाडी चलयता मोटरबायक. कित्याक गोवा खावप पिवप मौज करो हे गोवात आमच्या फक्त गोंयांत जाता. आमी कितलेशे दुसरे कडेन वचोन एक टॅक्सी घेता, हे प्रायव्हेट गाडी भाड्याक घेता. आमी खंय मोटरबायक दुसरे बॉम्बे वचून आमी भोंवता, आमी टॅक्सी घेतले आमी भोंवतले. पण हांगर येयले आनी आतां कितें जालां, एक वयता ती मोटरबायक रेंटाक घेता, 300 रुपया कितें 400 रुपया किंवा 250 कितें फारीक केले, घेतली मोटरबायक. तिगा भुरगीं भितर, ती येयली एकटो टाकयेर धाकटो, मदली चली चलो आहा जाल्यार मदीं ते, आनी बायल धाकट्याक घेवन सगळ्यांक धाकटो पळय त्या हाचेर घेवन. अरे हे कितें कोऑर्डिनेट कोणी करता हांव म्हणटा वे दे आर स्टेईंग इन हॉटेल्स, हॉटेलान रावता. एक एडवायझरी काडात, ITO डिपार्टमेंटान एक एडवायझरी काडात की जशें तुमी हॉटेलान डिस्प्ले केला की म्हाजो बाथरूम तुमी ह्याच टायमार यूज करपाक किंवा म्हाजो स्विमींग पूल ह्याच टायमार उदक तुमकां अशें मेळटलें. एक एडवायझरी तुमी दिया सर सकट की तुमी जेन्ना मोटरबायक हायर करतले तेन्ना तुमी हे रुल्स फॉलो करूंक जाय. तुमी परत हॉर्न मारूं नाका. गोंयकार कोण मारना. तुका गाडी चलयतना फाटल्यान पॅक केलें काय तूं समज हो दिल्लीकार DLK नाल्यार एमएज आसतलो म्हणून. आमी काय अशें करना. तांकां रावंड सर्कल मारूंक खबर ना. तुमी वचात कालंगूट 2 सर्कल आहा, डॉल्फिन सर्कल आनी कालंगूट एक तिटर म्हणटा थंय. ते उबेच गेले, तांकां खबरूच ना. थंय एक्सिडंट जाता आनी थंय बाचाबाची जाता आमची. आमी तेका म्हणटा कितें तुमकां चलान न्ही आतां अशें बाचाबाची एक तरी जाता. तांकां कितें दिसता की हांगर कांयच ना, सगळ्या ओपन ड्रिंक अँड ड्रायव्ह एवरीथिंग. कित्याक च्या मेळपाक मुश्कील पण सोरो मेळटा. देर इज वन सेइंग, एज अ टुरिस्ट यू डू वॉट यू डोंट डू एट होम. सो हितून कितें आसा न्हू, जे नाणस्करान सांगलां की आमी हेजेर लक्ष घालपाक जाय. आतां तूं पळय जाल्यार हालींच आमी एक रिप्रेझेंटेशन केलें टू RTO की सगळे जे रेंट बायक घेवन वयतात ते आर हॅव्हिंग फेक हेल्मेट्स. ओके, तितून आमी नोट केलें की परमीट कंडिशनान थंय ना की ISI मार्क हेल्मेट घालपाक जाय. खुबशे आमी टुरिस्टाक आडयलें जेन्ना आमी रोड सेफ्टी विकार पळयलें, आमको क्या करे उसने दिया. सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां, हेजेर एक सेफ्टी रोल आसपाक जाय. जेन्ना हांव गाडी दिता तुका चलोवपाक, हांवें कितें तरी लिफलेट दिवपाक जाय, कितें तरी दिवपाक जाय. बाबा तूं रोडार वयता, टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. हेल्मेट कित्याक घालपाक जाय, वाय ISI मार्क हेल्मेट. कित्याक लास्टाक येयलो आनी गोंयान मेलो अशें जावपाक ना. सो इंजर्ड पासून जालें, इज नॉट गुड. सो कितें मेसेज घरा वचून कितें सांगतलो, अशें जावचें न्हू. सो म्हाका तरी दिसता हितून 2 एजन्सी येवपाक जाय इनवॉल्व. एक टुरिझम डिपार्टमेंट आनी दुसरें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट बसोन हे बाबा कशें थ्रू द रेंट बायक आमी रोड सेफ्टी मेसेज कशें दिवचें. कितें जाता, रेंट बायक जे आहा पळय, रेंट बायकाक बी रुल्स आनी रेग्युलेशन आसा पळय जे स्किमीन, ते खंयच फॉलो जायना. आतां एक कारण हेचें सांगता तुका. जे रेंट बायक जे आहा पळय तेचे एक पर्टिक्युलर तेजी प्लेस आसपाक जाय, थंय ते दवरपाक जाय. थंय फॉरेन करन्सी एक्सचेंज तेचे हें आसपाक जाय आनी त्यो गाडयो कश्यो आसपाक जाय, तेजे रुल्स सगळं फॉलो करपाक जाय. आयज तें जायना. आयज रेंट बायक जे आहा पळय आख्ख्या रोड सगळे भरलेले आसता. खंय पळया तुमी फक्त रेंट बायकूच सगळे लायनीच्या लायनी दिसता अशें. म्हणजे हें कितें जालां, कित्याक लागून जालां, आनी हें कंपिटिशन वाडलां. इतल्याच लागून कंपिटिशन वाडलां, ताका लागून रुल्स कोण फॉलो करूंक वचना. फक्त म्हण म्हाजे कडेन 25-50 मोटरसायकली आहा, म्हाका दिसता यो व्हर, लायसन आसो नासल्यार मागीर व्हर. ताका कितें तरी लिमीट आसतलें न्ही, इतक्योच गाडयो इतक्यो वचपाक जाय मिनिमम 5 मॅक्झिमम तेचेर कितले वाडे. विशय कितें आसा न्हू, दे हॅज टू बी रिव्यू. कितें केलो, कितें कायदो काडलो, आफ्टर 3 years 5 years रिव्यू जावपाक. आनी हितून कितें आसा न्हू, ऑल स्टेक होल्डर्साचो व्यू पॉयंट्स घेवपाक जाय. हितूनूच आमकां कितें जातलें, लास्टाक थोडे रुल्स फॉलो करता आनी हो रूल फॉलो करना, मागीर वाद जाता. जे पब्लीक इंट्रस्ट आसता पळय ते रूल फॉलो जायनात. गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन जे रुल्स जाय पळय तेच फॉलो जातात. हितून हो प्रॉब्लेम जाता आनी हो जावंक जायना. आमी प्रत्येक वेळार कितले वेळ सांगें, रेंट बायक जी आहा पळय तुमी शिस्तबद्द दिन ताका दिया, तांकां कंडिशन सगळे आदी सांगा, फॉलो करपाक लाया, रुल्स रेग्युलर फॉलो करपाक लाया. आनी त्यो कश्यो आयज सगळ्या घेता 25-50 5 ते 50 कितले घेतो.
हें मग तेजेर आमी कंट्रोल करपाक हाडला. लास्ट आमी 3 वर्सां पयलीं एक अशीच मिटींग हें केल्ली आंगले ते आतां तेन्ना moratorium घातला, बंद केल्लें. तेजेर आतां आमी स्टॉप करपाक लाय. कित्याक लायलें स्टॉप करपाक? एक म्हणजे आतां गोंयकाराकूच पार्किंग करपाक टू व्हिलर प्लेस ना आनी सगळ्यो रेंट बायकूच हाडून सकाळीं दवरता ते. सकाळीं दवरता पळय ते तशें आसता म्हणजे उरां तशें जाता आनी पार्किंग मेळना. तो एक जालो आनी लोकांक तेजो इतलो त्रास जाता. आनी दुसरो एक सांगता तुका, तो एक ग्रूप आतां पयलीं बशींनी वयता, ग्रूप येता बशींनी वयताले पयलीं. चड आसले ते ट्रॅव्हल्स टेम्पो ट्रॅव्हल्स आसा तेचेर आतां वयताले motorbikes. आनी 5-6 जाण आसले टॅक्सीन वयताले. आतां ती प्रथा बंद पडली. कित्याक बंद पडली? देखून त्या इंडस्ट्रीचेर इफेक्ट ना थंय येयले ते आनी कित्याक 25 लोक येयले 20 जाणांचो पयलो ग्रूप एक एका हॉटेलान मेळटा ते 25-50 रेंट बायक. ते घेतल्यो केन्ना तांकां रोड खबर नासता, तांकां वन वे तो खबर नासता, रूट कसो वचूंक जाय खबर नासता. मग ते घेता आनी खंयच्या वलता रावता सगळें घोळको करून एक कहाँ जाएगा कहाँ जाने का कहाँ जाने का रोड कहाँ जाता है थंय मदीं आनी फाटल्यान सगळी ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. आणि एकट्यान रॉंग सायडीन काढली न्हय फाटल्यान सगळी सगळी वळवा कशी एकट्यान गेलो ती गेली 40 आणि त्याच्या म्हणजे फाटल्यान गेली सांगपाची हे म्हणजे कशी हे मेल. आतां बोकडां कशी एक बोकड फुडें गेलें की ना फाटल्यान ती लायन लायन लागता. लागता. तशी हेंची जाता मेळटा. एंड ऑफ द पॉइंट वी हॅव टू सी की बाबा रेग्युलेशन जे केल्या केल्या. इफ वायलेशन्स आर हॅपनिंग खंय टायटन अप करपा जाय हेअर रिव्ह्यू इम्पॉर्टंट. आणि जेन्ना आतां पळय वर्ल्ड टुरिझम डे आतांच आमी ऑब्जर्व केले 27 सप्टेंबर त्या दिसूनसून एक आमी म्हणटा सिजन स्टार्ट जाले. तर त्या सिजन स्टार्ट जाले म्हणजे कितें आमी नोट करपा जाय तेन्नासून 60 लाख लोक गोंयांत पावतले वर्सांभर. ओके इफ 16 लाख लोकल पॉप्युलेशन अँड 60 लाख टुरिस्ट सो खंय तरी एक बॅलन्स जावपा जाय. अवेरनेस प्रोग्राम लिफलेट्स जायरात हे सगळें जावपा जाय. आनी हें काम कोण करतलो? जर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी ट्रॅफिक पुलिसाचीच जबाबदारी दिली हे तुम्ही करा जावपाक इम्पॉसिबल. लोकल सो involve टायम येयल्लो आसा की ट्रॅव्हल अँड टुरिझम जे बिझनसांचे कोण कोण आसा ओके जावं गेस्ट हाऊस जावं खंय सगळे परत परत सांगप बी सेफ ऑन द रोड सारकें सीट बेल्ट घाल हें कर. कित्याक प्रत्येक टुरिस्ट म्हणटा आय एम ऑन हॉलिडे सगळे रूल सोडया आनी 3 दीस मजा मारया बरें आहा ओके नो प्रॉब्लेम. पूण तेजो इफेक्ट कितें? आमी आंकडो पळयता की मेल्यात अशें ते आमी इंजर्ड कितें जाण उगी रावतात ते कोणाक सांगना घरा गेले 3 दिसां गेले प्रॉब्लेम. सो आमी तरी येता त्या वर्सान आमचो असो फोकस आसपाक जाय गव्हर्मेंट एवरीबडी की बाबा टुरिस्टाक आमी कशें आमी गायडन्स करपा जाता. आनी जे आतां सायनेजीस खूब तांकां सायनेजीस कळना तर भायर सरच्या पयलीं हॉटेलांक एक रिसेप्शन कावंटर गायडलायन दिवपा जाय. दुसरें आमी रिक्वेस्ट केला आनी आतां आमी रिटर्न रिप्रेझेंटेशन घालता टू एक्सायज डिपार्टमेंट जे लोक गोंयांत येता सोरोप येता डोंट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह हो मेसेज आमचे सगळे बारान घालपाक जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हे कोणान घालपाक जाय? एक्सायज डिपार्टमेंट. कित्याक तुमी लायसन दिता तुमी घाला. सो इट इज अ स्मॉल मेसेज पूण ते मेसेज तो डेफिनेटली आयज तुमी पळय बाकीचे मेट्रोन जो कोण वयता ही इज हॅव्हिंग स्पेअर व्हेकल आउटसायड तो घेतले म्हणून तो चलयना तो 500 रुपया दिवन तो ड्रायव्हर बसयता. सो ही पद्दत गोंयांत येवपाक जाय. सो वी हॅव टू अल्टिमेटली टुरिस्ट इज कम फॉर अ हॉलिडे ओके. बायकां दुसरें एक सांगपाचें म्हणजे आतां जे रोड आतां खंय खंय आमचे बरे आसा खंय खंय जे रोड हे जाल्ले आसा ते रोड पयलीं सारके आहा पळय ते आतां टुरिस्ट स्टार्ट जावचे पयलीं तें करपाक जाय सगळें मॅनेज करपाक जाय. दुसरें एक चलोन लोक जे वयता फुटपाथ वयल्यान आमचे फुटपाथ सगळे ओपन ते फुटपाथी जे क्रॉसींग खंय खंय आहा पळय ते बॅरिकेड घालपाक जाय सारके अशें करपाक जाय. ते म्युनिसिपालिटीनी नगरपालिका पंचायतीन ते प्रिकॉशन घेवपाक जेणे करून हांगासून देवान वचपाक जाय. कितें आतां म्हाज्या मनान येयलें चापकून रस्त्यार देवलो गाडी येता ती एक तर तेका आदाळटा एक तर त्याला सारवार करपाक लागून गाडी एक्सिडेंट जाता किंवा तो मनीस डॅमेज जाता मरता अशें. हे जे आहा पळय हे सगळे तेच्यो हें आसा पळय पंचायती म्हणून आमी म्युनिसिपालिटी तेंचें तें घेवपाक जाय आनी हें करपाक लागूंक जाय कोणी कन्सर्न अथॉरिटी आहा पळय तेणी स्टेप घेवंक जाय फुडें आनी तें करपाक तर तें शक्य जाता. हय तर आमी एक फुडलो मुद्दो म्हणल्यार बरो एक इम्पॉर्टंट असो मुद्दो आसलो तो बायक्सांचो. बायक्स जे आमी म्हणटात तुमी टॅक्सी म्हणजे टॅक्सी बायक जे आसा त्यो खंय सर्टन टायमाचे मागीर अवेलेबल नासता मागीर ते प्रायवेट कोण तरी गाडी चलयता किंवा भाडे मारतात. तेका कारण एक कळचो मुद्दो म्हणजे माझे कितें म्हणटाले की प्रायवेट जे कोण इनलिगल गोईंग आउट विथ देम अशें म्हणजे पार्ट टायम म्हणून ते जे थोडे आहा पळय कशें जाता दिसभर पायलट जो आहा तो सकाळी तो सांज पर्यंत आपलो तो धंद्यार रावता आनी लास्ट टायम असो जाता की आतां 9 जालीं 9:30 जालीं तो चल्लो गेलो असो. त्या टायमार जे कोण हांगा पार्ट टायम म्हणून थोडे मागीर कितें आहा आतां पयलीं जे आसले जे प्रायवेट मोटरसायकल भाडी मारताले पळय म्हणजे फूल टायम मारताले. आतां जे आहा पळय तेचेर आमी
आमी कंट्रोल केला आनी स्टॉप करपाक मॅक्झिमम स्टॉप करपाक खंय खंय ती मारतात. दुसरें कितें जाता थोडे अशे आसा काम करतात आनी तूं मागीर एक तेजें आसता मागीर कोपाचें दुदाचें आनी नुस्तें सुटलें की ना हांव सोडलो आनी तें सोडोवपाक लागून तूं मागीर खंय मेळटा थंय उबो रावता पायलटा थंय उबो रावता पूण तें सेक्यूर हें न्हू सेक्यूर सेफ न्हू एक तेका लागून आमी सुद्दां डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाक हें केल्लें कशें केल्लें रातचें जें आहा पळय जर कोण हें आतां जर सेफ्टी मेळटा जाल्यार पायलट रातचो रावतलो. कितें जाता रातच्या टायमार कितें जाता कोण पियोन येता कोण आनी कितें जाता कोण वेगवेगळे तरेन येता तो सुर्याक आनी काडटा म्हणून तेका सेफ्टी ना म्हणून तो ना पण तेजे म्हणजे जो कस्टमर आहा तेका कितकी सेफ आहे ना रिस्की म्हणजे भितर तोच आसतो पायलटूच जो आसतो ना तो बरोबर तो म्हणून आसतलो. आता विषय कितें आसा हितून नायट लायफ वाडले गोंयान ओके सो टुरिझम वाडलें टुरिझम वाडलें नायट लायफ वाडलें सो म्हाका दिसता टायम येयल्लो आसा गव्हर्मेंट हॅज टू कॉल ऑल पार्टीज टुगेदर टू सी बाबा ओके पायलट सर्वीस दिवपाक शकता एक मोबायल नंबर दवर तुका जाय गरज आहा तू फोन कर अमक्या टायमार यो. आता कितें आसा प्रत्येक स्टँडार रावतलो अशें येवंक जायना पूण ही मोटरसायकल पायलटाचे ऑल्टरनेटीव कोणीय येतलो आनी भाडें मारतलो इट इज डेंजरस ना. आतां हे करपाक जाय म्हूण जावंक जायना म्हूण आमी RTO डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एन्फोर्समेंटाक ट्राफिकाक सगळ्यांक आमी लेटरां दिवन हेतून सगळे कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न केला. आतां एक म्हणल्यार त्यो जेन्ना जाय तेन्ना पायलट मेळपाक जाय तेका लागून आमी ह्या वर्साच्यान एक स्टार्ट करता आमी एक एनिवर्सरी डे आमचो एक पब्लीश करता आमी सविनर तेतून आमी आमचे ऑल ओव्हर गोवा जितले आमचे एक्टिव्ह पायलट जे आसात त्या ग्रुपाचे तो ते एक ब्लॉक करतले आनी त्या ब्लॉकान तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर आनी नांव तुका जेन्ना जाय तेन्ना तुजो फोन कर आनी तो अवेलेबल जातलो कित्याक दिसभर तो रावल्ल्या कारणान रातचो तो स्टँडार रावंक शकना आनी ही कारणां वेगळी. आनी तुका एक सांगता पयलीं आमच्या पुलीस स्टेशना कडेन रातच्यो पिकेतीक म्हणून टॅक्सी आसताल्यो. खरें जर आमचे टायम कमी आहा मातशें हय रातचे पिकेतीक म्हणून टॅक्सी आसतल्यो त्यो रातच्यो तितल्योच आसतल्यो आनी त्यो रातभर त्यो सर्वीस दिताले. पूण तेन्ना अशें आतां जशें चलता पळय चलना जाय सेफ्टी हाडली अशें जर जाय जाल्यार पायलट आमी रातचे अवेलेबल करूंक शकता जर सेक्युरिटी मेळत जाल्यार गव्हर्मेंटाक. म्हजो एक पॉयंट आसलो की एट द एंड ऑफ द डे हे जर वेव्हार चलतलो बिझनस चलता वी हॅव टू ऑल्सो सी टू द सेफ्टी. आज कितें जाता क्रायम इज इनक्रिजींग इन गोवा सो म्हाका तरी दिसता हेजेर आमी नायट सर्वीस आमकां जाय इवन टॅक्सी वॉटर रिक्षा मोटरसायकल पायलट खंय तरी एक अरेंजमेंट करपाक जाय सो द कन्ज्युमर ऑल्सो बेनिफिट्स लास्टाक गिरायकाक सर्वीस जाय पूण अशी सर्वीस आसपाक जाय की तो सर्वीस दिवपी आहा तो त्रासान पडचो तेजी सेफ्टी इम्पॉर्टंट. खरें तर हो विशय खूब वायड आसा म्हणजे हाजेर डिस्कशन सोंपपाचें ना खूब पयलींच्यान चालू आसा आनी अशें चालूच उरतलें. पण खंय तरी आयज जे डिबेटीन आमकां कळोवन चुकलें की खंय तरी आमी सगळ्यांनी हितून सहभाग घेतलो जाल्यार आमी हे फुडें व्हरूंक शकता आनी ही सेफ्टीची खंय तरी आमी लिमिटेशन हाडूंक शकता एक्सिडेंट किंवा कितें जाता ताका. सर तुमी सगळे ह्या कार्यक्रमाक आयले तुमचे बहुमूल्य अशे सांगले तुमचे ह्या बद्दल सांगले सेफ्टी बद्दल विचार सांगले त्याच्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. तुम्ही पळयताले वेदांता सेजा गोवा आयनोर प्रेझेंट्स रस्ता राहगीर सुरक्षा. पळयत रावा प्रुडंट मिडिया. देव बरें करूं. Vedanta Seza Goa Ayanor, proudly serving people, community and country. Vedanta Seza Goa Ayanor presents Rosto Rahagir Suraksha.